साद्या काळाचो 17वा आयतार जेराल प्रस्तावन आज सगळी इगर्ज माता साद्या काळाच्या 17व्या आयताराची देवस्तुतीस संभ्रमता सांगाताच आमी आयच्या दिसा आवय बापायचो दीस संभ्रमून आमच्या आवय बापायक मान करता आनी तांच्या बऱ्या भलायके पासत ह्या संभ्रमांत विशेष रितीन मागया. आनी आयची वाचपां आमकां मागणी आमी कशें करूंक जाय म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. मागणी आमकां देवा थंय संबंद आसा करूंक आदार. हर एक राबीन ताच्या सिसांक मागणें करूंक शिकोवची त्या काळाची संप्रदाय जावन आसली. स्नानीक जुवान ताच्या सिसांक मागणें करूंक शिकयलें. जेजू आपल्या जिविताच्या हर एक घडितांनी बापा लागीं मागतालो. देखूनच जेजूच्या आपोस्तल तांकां मागणें करूंक शिकय म्हूण ताचे लागीं विनंती करतात. देव सदांच बरो आनी आमकां कितें जाय म्हूण ताका कळीत आसा. पूण सबार फावटी आमी मागलेंच आमकां जाय म्हूण आमी हट धरता. पूण आमी सदांच मागणें करूंक जाय. मागण्या वरवीं आमी देवाच्या सळावळींत जियेता. आमी मागणें करूंक जेजूच आमकां देख जावन आसा. तर आमच्या जिवितांत मागण्याचो स्पिरीत आसा करूंक जेजू लागीं ह्या संभ्रमांत खुरपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन आयचें पयलें वाचप अब्राम सोदोम आनी गोमोरा खातीर देवा लागीं तांकां साल्वार करूंक प्रार्थना करता म्हणलें आमकां उगडापे करता. तर मागण्याच्या बळा विशांत आमकां समजणी दिवचें हें वाचप आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन आयचें दुसरें वाचप क्रिस्ता सांगता कशें आमकां नवें जिवीत लाभता म्हणलें आमकां विवरण दिता. पवित्र स्नाना वरवीं आमी हर एकलो क्रिस्ता सांगता मेल्या आनी ताचे सांगता जिविताक उठल्या. ताणें आमचे सर अपराध पुसून काडल्यात. तर सदांच पवित्र आनी खतावीण जावन जिवंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन आयची सुवार्थ आमकां कशें जेजून आपल्या सिसांक मागणें करूंक शिकयलें म्हणलें कळयता. जेजू मागण्यार आसलो आनी सिसी जेजू बरी मागणें करूंक आशेतात. जेजू तांची विनंती समजून तांकां मागणें करूंक शिकयता. तर जेजून शिकयलें मागणें कसलें जावन आसलें म्हूण उगडापी करची सुवार्था आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी मागण्याची आनी देव भक्तीची जिणी जिवन हेरांक बरी देख दिशें तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांचे थंय आसचो स्वार्थ सांडून देशाच्या आनी परजेच्या मोगान भरून लोकां मोगाळ जावन देशाच्या आनी परजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळ बापा, आमच्या भोंवतणी अशा पिडेस्तांनी प्रायस्तांनी आनी निर्गतिकांनी सदां आपल्या मागण्या मुखांत्र तुजेर भरवोसो दवरून जिवंक आनी तांच्या कुटुंबाच्या सांद्या थावन तांकां फावो तो सहकार लाभूंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. चवथें आवय बापाय पासून कनवळ्या बापा, आज आवय बापायचो दीस संभ्रमच्या ह्या बागी दिसा आमकां जल्म दिल्ल्या आवय बापायचो मानान आनी मोगान मोग करूंक आनी तांच्या उतरपुरायेंत तांच्या गरजांक पावूंक आमकां जण एकल्यातय उदार मोन रस म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून विस्वासी बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या जिवितांत मागण्याचो स्पिरीत आसा करून तुज्या मोगान वाडूंक आमकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता.